यूथ मेंटल हेल्थ म्हणजे तरणाट्यांची मानसिक भलायकी म्हणजे कितें हाचे मातशें विस्कटान सांगात. जेन्ना आमी युथा बद्दल उलयता, हे जे यूथ आयज आसा ते फाल्यांचे आमचे जनरेशन आसा, फुडें वचून हे एडल्टहुडान वतले. सो तेंची जी मेंटल हेल्थ किंवा मानसीक भलायकी आसा ती आमी सांबाळून दवरपाची एकदम गरज आसा. आतां यूथ म्हटलें की ना, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसीस. पळोवपाक गेल्यार तरणाट्या भितर आमी जर आनी डिवायड करूंक गेले जाल्यार वी हॅव चायल्डहूड, भुरग्यां भितर, मागीर आमचे एडॉलसंट किंवा किशोरी अवस्था येता, आनी मागीर आमचे तरणाटे किंवा यंग एडल्ट्स आसा. सो ह्या तिनू वयोगटान वेगळे वेगळे तरेचे स्ट्रेसर्स येता. आतां मानसीक भलायकी म्हणजे मानसीक दुयेंसांच अशें न्ही. वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, मेंटल हेल्थ. आतां मेंटल हेल्थ बरी उरप म्हणजे कितें? दे शूड हॅव गुड, दे शूड बी, वी कॅनॉट से दे शूड बी हॅप्पियर, बट मोर दॅन दॅट तेंचे मनाचे जे इमोशन्स आसा ते तांकां बऱ्या तरेन हाताळपाक येवंक जाय. ओके. देन देर इज समथींग दॅट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन किंवा प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ते तेंचे कडेन बऱ्या तरेन जावंक जाय. त्या नंतर आसा मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशीप. हे हेल्दी रिलेशनशीप नॉट ओन्ली इन टर्म्स ऑफ युअर फॅमिली बट इन टर्म्स ऑफ युअर फ्रेंड्स. आनी जशें ते किशोरी अवस्थेंतल्यान तरणाट्या भितर वता, देर इज दीस लव एंड इन्फॅच्युएशन दॅट ऑल्सो डेवलप्स. सो इन टर्म्स ऑफ दॅट ऑल्सो रिलेशनशीप तांकां सांबाळपाक येवंक जाय. आनी किशोरी अवस्थान जशें लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर, नॉवेल्टी आसता, क्युरियोसिटी आसता, सो त्या वेळार थोडे अदर इश्यूज जाणवता, जशें की एडिक्शन्स आसा, सबस्टन्स यूज आसा, आनी त्या वेळार एग्जाम स्ट्रेस बीन हे सगळें आसता. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज पळोवपाक गेल्यार, आनी ते बऱ्या तरेन हाताळपाक पयलीं तेंच्या भितर अवेरनस करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर मेंटल हेल्था बद्दल युथा मदीं अवेरनस करप हें खूब गरजेचें आसा.